स्पीकर सर, आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स. पयल्या सुवातेचेर आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आदले मंत्री श्री गोविंदजी गावडे यांचे हांव आभार मानपाक सोदता स्पीकर सर. कित्याक तेंच्यांनी जे ग्राउंड्स आमकां रिनोवेट करून दिल्ले आसा केळबावाडा आनी चॅमेरान हो चोडण हे ग्राउंड्स रिनोवेट करपाक जे हेल्प केल्ले आसा त्या बद्दल आयज आमचे खुबशे स्पोर्ट्समॅनांचे उर्बा वाडलेली आसा. तसोच नार्वे हांगासरलो ग्राउंड हेजे टेंडर जाल्ले आसा. स्पीकर सर, सांगता आसतना GFDC 2 सेंटरां मयेन स्टार्ट केल्ली आनी ती अजूनय चालू दवरलेली आसा. त्या बद्दल हांव सरकाराचे आभार मानपाक सोदतां. थोडेशे कमतरता आसा. जे स्टाफ GFDC सेंटराचेर काम करतात तांकां तेंचे वेतन टायमली मेळना ते दिवचे अशें मागणी करता स्पीकर सर. आज GCAन 2,94,000 स्क्वेअर मिटर जमीन मावळिंगे हांगासर आमच्या मतदारसंघात जी इंटरनॅशनल स्टेडियम जावचो म्हणून जी 2015 जागा घेतलेली त्या जागेचेर अजून पासून स्पीकर सर इंटरनॅशनल स्टेडियम जावचे म्हणून सरकाराचे कांयच प्रयत्न ना. हेजेर आज डिसिजन घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर. जो ग्राउंड सगळ्या गोष्टींनी सुविस्कर आसा, ताका फिजिबिलिटी रिपोर्ट एकदम बरो आसा, अशा जाग्याचेर हो ग्राउंड जावपाकूच जायो अशी आमची स्ट्रॉंग डिमांड आसा स्पीकर सर. तशेंच आमच्या दिवचल तालुका जर पळयलो जाल्यार आमकां एकूय असो ग्राउंड ना ज्या जाग्याचेर आमचे प्लेयर्स प्रॅक्टीस करूं शकतले. पण तेच्या बरोबरच म्हणजे इंटरनॅशनल स्टेडियम जाता आसतना बाकी ह्या जाग्याचेर सुद्धा हे बारीक ग्राउंड डेव्हलप करप हे सुद्धा स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स ह्या डिपार्टमेंटा कडेन मागता हांव की ह्या डिमांडाच्या थ्रू हे आमचे डिमांड फुलफील करचे. स्पीकर सर, आमचे गोंयची संस्कृताय हेजे दायज जिवंत दवरपाचें काम आमचे आर्ट अँड कल्चर, त्याच बरोबर ताका हेल्प करपाक लागून इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी आमची ही दोनूय डिपार्टमेंटां संयुक्तपणे काम करता. हांव त्या दोनूय डिपार्टमेंटाचे अभिनंदन करता. आज आमच्या गोंयांत जे कलाकार आहा त्यांचे मानधन व्यवस्थित मेळटा, तांकां खूश आसात ते. आनी गोंयचे जे सांस्कृतीक जे गोंयाचेर जे कार्यक्रम जातात, तियात्र जाता, नाटकां जाता, हांकां सुद्धा मानधन दिवपाक लागून ह्या कलाकारांक हे डिपार्टमेंट व्यवस्थितपणे काम करता. स्पीकर सर, आमच्या मय मतदारसंघात ब्रह्मेशानंद स्वामीजीच्या आशिर्वादान 2 फावटी स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जाले आणि हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावन आमच्या गोंयांतले आध्यात्मीक आमचे कल्चर जे आसा हे टिकोवन दवरपाक लागून आनी पुनर्जिवीत करपाक लागून स्वामीजीन प्रयत्न केले. हे दोनूय जे फेस्टिवल जाले हे प्रत्येकाच्या आशिर्वादान प्रत्येकाच्या कॉन्ट्रिब्युशनान जाले. हांव मागता स्पीकर सर आमच्या सरकारा कडेन हे जे फेस्टिवल जावंक जाय हे गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट हेका मेळचो आनी दर वर्षी हे फेस्टिवल जावचे अशें हांव मागता स्पीकर सर. तशेंच जे आमच्या मतदारसंघात स्टेट फेस्टिवलां जाता, बोट्स स्पर्धा जाता विठ्ठलापूर ह्या जाग्याचेर आनी शिवजयंती करपाक दितात, हे जे इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी आनी आर्ट अँड कल्चर हे जे पुढाकार घेता तितून थोडीशी वाड करून म्हणजे जी आर्थीक हेल्प जावपाक जाय ते थोडेशे आनीक जावपाक जाय अशी मागणी करता स्पीकर सर. आमच्या सरकारान म्हणजे PWD डिपार्टमेंटान ज्यो बेजीक एम्युनिटीज आमकां दिल्ले आसा त्या बद्दल हांव सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी मिनिस्टर सगळ्यांचे हांव आभार मानता स्पीकर सर. ज्यो बेजीक एम्युनिटीज म्हणजे रोड आसतलेच, त्याच्या बरोबर उदकाच्यो लायणी आयज जुने जाल्ले लायणी आमचे काडले आनी दुसरे घातलेले आसा. ज्या ज्या जाग्याचेर नवे रस्ते करपाक जाय ते करपाक लागून सरकारान हेल्प केल्ले आसा. ज्या जाग्याचेर स्मशानभूमी नासल्यो ह्या जाग्याचेर स्मशानभूमी बांदपाक लागून लँड ट्रान्सफर केली विथ द एक्सेस रोड्स. अशा खुबश्या जाग्याचेर नवे स्मशानभूमी दिवपाक लागून होम डिपार्टमेंटा कडसून ही जमीन आमकां ट्रान्सफर करून दिल्ल्या बद्दल त्यांचे आभार मानता स्पीकर सर. तशेंच आरोग्य मळाचेर जे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर चलता ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराक आमकां 24/7 डे केअर युनिट करतलो जाल्यार आमकां एक्सपान्शन करतलो जाल्यार ही जागा जी आसा ती आमकां ट्रान्सफर करून दिल्ल्या
त्या बद्दल हांव आमच्या सरकाराचे अभिनंदन करता, आभार मानता. स्पीकर सर, बेजीक एम्युनिटी दिता आसतना जे ग्रावंडा संदर्भात जो डिमांड आसलो तो प्रत्येक गांवांत जशें स्मशानभूमी जाय तशेंच ग्रावंडूय जाय अशी आयज आमचे स्ट्रॉंग डिमांड आसा. स्पीकर सर, आमचे डिमांड आसतले की बाकीच्यो पंचायती ज्यो आसा त्या क्षेत्रांत सुद्धा हे ग्रावंड जावचे. फॉर एक्झाम्पल कारापूर सरवण ह्या भागांत जे जमीन घेतलेली आसा ह्या जमनीन सुद्धा फायनल आमकां आतां स्वरूप मेळपाचें आसा आनी हेजेर सुद्धा ग्रावंड जावचो हांव अशें स्ट्रॉंग डिमांड करता. स्पीकर सर, आज जे सहकार्य आमच्या सरकारान आमकां दिल्लें आसा हो मतदारसंघ डेव्हलप करपाक लागून ह्या सगळ्या सहकार्याच्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे बाकीचे सगळे मंत्री तसेच सगळे आमचे अधिकारी यांचे सगळ्यांचे आभार मानता. थँक्यू स्पीकर सर. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said. Enough said, let's end sword. Drinking is the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end sword. Join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time, now you